आदलो मुख्यमंत्री लुइजीन फालेरोन इंग्लिशेंतल्यान बरयल्लें पुस्तक उजवाडाक आयलां. कोंकणीक गोंयची राजभास म्हणून मेळिल्लो दर्जो आनी ते खातीर उबारिल्ली चळवळ हो पुस्तकाचो विशय. द बॅटल फॉर कोंकणी अँड स्टेटहूड ऑफ गोवा ह्या फालेरोच्या पुस्तकाचें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तावण केलें. राजभवनाच्या दरबार हॉलांत हो सुवाळो जालो. कांय लोक मुकोडे विचारता लुइजीन फालेर एक राजकारणी मनीस हे पुस्तक बरोवपाक कारण कितें. काली हांव कांय एडिटर प्रेसाक मेवल्लो तेणें म्हाका होच प्रश्न केलो. कारण म्हणजे एकूच, गोंय, कोंकणी भास, राजभास, गडगराज हे आमचे गोंयकारांचे व्हडल्यांतलें व्हडलें गिरेस्त दायज आनी आमच्या गोंयकारांची संस्कृतायेचो आवाज. आनी हे दायज आनी संस्कृताय राखून दवरप, वाडोवप, फुलोवप आनी फुडले पिळगे दिवप हे आमचें पवित्र कर्तव्य आनी जबाबदारी. कारणाक लागून हांवें थारायलें की हें पुस्तक बरयतलो. दुसरें म्हणजे गोंयच्या इतिहासांत, इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट लिबरेशन ऑफ गोवा, कोंकणी भाशेची जी चळवळ जाली ही व्हडली चळवळ ताचे पयले जावना आनी फुडाराकूय जावचें ना. आनी ह्या चळवळींत लाखांनी लोकांनी भाग घेतलो. हजारांनी गोंयकारांनी सोंसलें, भोगलें. पुलिसीच्यो लाटयो भोगल्यो, बोडगोण भोगली, पुलिसीचे फार भोगले, आपलें रगत दिलें आनी कांय लोक हुतात्मे जाले. आमी ह्या लोकांक केन्नाच विसरूंक जायना आनी जावचें ना. आनी देखून हें पुस्तक ह्या साबार लाख आनी हजार गोंयकारांनी जेणे कश्ट काडले, त्रास काडले, त्याग केलो, हांकां हांवें भेटयल्लें. आनी हें मुद्दम एक कारण आयज हें पुस्तक बरोवपाक आनी तांकां भेटोवपाक. In India, if you go through the entire history of our freedom struggle, you can see almost all important political leaders, Rajiv Gandhi, Nehruji, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Patel, all were good writers. And if we look into further, even Gandhiji, most of his books were written in this local language, even though Gandhiji is considered as one of the best expert in English. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.